ओके. अशें कितें तापयले बोली याद आहा तुका घरच्यांनी बीन हय. शीक पयली म्हणून सगळ्यांक हय. आसता हे घरांत म्हणजे म्हाकाय घरा कडेन हांवें तेंच आयकलां. वेगळेपण ना पळय जे सगळे हांगासर आसा पळय ते सगळे पळोवपी सुद्दां म्हाका दिसता रिलेट करता आसतले. कितें म्हटलें? तापयला ती म्हाका. माझे शूज सुद्धा काढून लिपयल्ले आसले. हो. शुजाक सुद्धा म्हाका रडचे पडटाले बाबा म्हाका फुटबॉल शूज कितें. माझे 2 महिन्या भितर माझे शूज सुट्टाले म्हणजे सकयल्यान सोलूच वयतालो. मागीर मम्मी फुड्यान रडचे पडटाले बाबा म्हाका शूज घेवन दी. आनी तेन्ना म्हाजे कितें जातालें अर्निंग जायनासलें, कांय जोडी नासलें, ल्हान आसलें. मागीर रडचे पडटाले आनी एक्झामी टायमाक सुद्दां फुटबॉल खेळपाक वयताले. म्हणल्यार म्हाजी भयण आहा ती मागीर पप्पाक डेली तापयताली. ते शिक्षणाक फेल जाता, शिक्षणाक धाड. हांव ट्युशनाक सुद्दां पप्पा ट्युशन घालता जाल्यार बरें ना म्हूण एक्सक्यूज दिताले आनी चोरून धांवपाक वयताले, चोरून खेळपाक वयताले. शूज बॅगान घालताले आनी खेळपाक वयताले. तरी तू आय मागीर थिंक पप्पा म्हाजे आसले ते कितें म्हणटाले, ना ते कितें तरी खेळटा न्ही, खेळोनी म्हणटालो. पप्पा मागीर चल म्हणटालो. मम्मा सुद्दां एक एक फावटी तापयताली. पूण एक्झामी टायमाक बीन पप्पान म्हाका सपोर्ट केला. तूं चल म्हणटाले खेळपाक. एका स्पोर्ट्स पर्सना खातीर त्या पोडियमान रावन ते मागीर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज सेकंडरी. त्या पोडियमान रावन ते मेडल घालून घेवप किंवा आपलो भोवमान जावप हे कितके स्पेशल आसता? कितें वेगळेपण आसता? बिकॉज हांवें खूब कमी ना एक्चुअली एक्सपिरियन्सूच करूंक ना. खूब बरें आसता. म्हाका तर ते लायक म्हाजी एक एम आहा न्ही ती लायक एकदा तरी म्हाका परत इंटरनॅशनल लेवलाक एक गोल्ड मेडल जाय. सिल्वर मेडल नाका म्हाका इंटरनॅशनल गोल्ड मातशें मेडल जाय. सिल्वर घासोन गेले गोल्ड दिसता न्ही सिल्वराचेर यू हॅव टू सेटल डावन.